आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमा खातीर जीसीएन थिये घेतिल्ली जमीन सरकाराक परत दिल्या। स्टेडियमा खातीर आता धारगळी स्पोर्ट्स सिटी वाठारात सुमार 1,00,000 मेत्र जमीन पळयल्या म्हणपाचें जीसीएचो उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकारान प्रुडंटाक सांगलें। बांदकामा खातीर जमीन रुपांतर करपाक खूपच कटकटी जाल्ल्यान जीसीएन निमणे थियेच्या जमनीचो नाच सोडून दिलो। मुख्यमंत्री पर्रीकाराकूय स्टेडियम जावपाचोसो दिसता, मात तो म्हणटा जमीन खंय ती अजून थारिल्ली ना। क्रिकेट स्टेडियमा खातीर म्हूण घेतिल्ली जमीन बांदकामा खातीर रुपांतराक कटकटी जाल्ल्यान निमणे जीसीएक ती सरकाराक परत दिवची पडली। ह्यो गजाली जीसीएचो उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकारान प्रुडंटाक उलोवन दाखयल्यो। दोतोर साळकार म्हणटा, आमी सरकाराकडेन धारगळे स्पोर्ट्स सिटीच्या वाठारांत जमीन मागल्या। जमीन विकती घेवपाक जीसीएक कसलीच अडचण ना, पूण वेवसायीक वापरा खातीर 1.25 ते 1.5 लाख चौखण मेत्र जमीन एकठांय मेळप कठीण। त्या शिवाय घेतिल्ले जमनीच्या बांदकामा खातीर कन्वर्जन करपाक 17 धकचपाटे आसतात। धारगळे सरकाराची बऱ्यापैकी जमीन आसा। त्या शिवाय थियेचे जमनीक जीसीएन सरकाराक पयशे दिल्ले आसात। ती जमीन आमी सरकाराक परत दिल्या। ताका लागून आता सरकाराच्या फाटल्यान लागूनच उपाय काडचो पडटलो। जीसीएचो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जावंक जाय ही गजाल मुख्यमंत्र्याकूय मान्य आसा, पूण तो म्हणटा पयलीं ताका थोडो वावर आसा। Everything is possible provided they follow the proper procedure. So it's open from your side that land can be given to them. Obviously, we need a cricket stadium, but right place has to be identified. प्रुडंटा खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आणि चलचित्र खबराकार दिनेश करपे। रशियातल्यान खासा गोंयांत आयिल्ल्या लेस्गाफ विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांचो गोंयांतल्या खेळ अधिकाऱ्यांचेर बरोच प्रभाव पडला। खेळगड्यांक शास्त्रीय पद्दतीन प्रशिक्षण दिवन लेस्गाफ विद्यापीठान ऑलिंपिक आनी हेर संवसारीक सर्तींनी पदकां जिखपी सुमार 800 खेळगडे तयार केल्यात। ह्या विद्यापीठाकडे कबलात करपाची काय ना हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर आसा। विदेश मंत्रालयान मान्यताय दिल्यार कबलात जाव येता अशें पर्रीकार म्हणटा। लेस्गाफान गोंयांत खेळाविशीं बरीच जागृताय घडोवन हाडल्या। शुक्रारा त्यांनी घेतिल्ल्या परिसंवादात वांटेकार जाल्ले खेळगडे, एथलेट्स तशेंच अधिकाऱ्यां मदीं बरीच जागृताय जाल्या। तांच्या गिन्यानाचो लाव घेवन ऑलिंपिक एथलेट्स तयार करपाचे काय ना हें आतां गोंय सरकाराचेर निंबून आसा। ह्या प्रश्नाचेर इतल्या बेगीन कांय सांगप शक्य ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा। It requires central approval, so they will ask for the central approval since the foreign agency is involved. But they have capabilities, so we have recommended it. What about financial implications? Are there? As of now, there is no much financial, maybe a small amount traveling and other things. But ultimately there may be. If you want something, then you have to give something. Can we see the MOU being signed then? If these at this stage, I told you we are moving for in principle approval from the Ministry of Foreign Affairs. We can't do it unless central government approves it. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आणि चलचित्र खबराकार दिनेश करपे। अंतराळात सॅटेलायट वा रॉकेट लॉन्चाची 100वी मोहीम यशस्वी करून इस्रोन इतिहास घडयला। फाटल्या 29 वर्सांत इस्रोन 62 सॅटेलायट आणि 37 रॉकेटां लॉन्च केल्यात। आयतारा सकाळी आंध्रातल्या श्रीहरिकोटा केंद्रावेल्यान इस्रोन सोडिल्ल्या PSLV C-21 एक जपानीज आणि दुसरो फ्रांसाचो सॅटेलायट अंतराळांत व्हेलो। इस्रोची आतां मेरेनची ही सगळ्यांत व्हड आणि यशस्वी वेवसायीक मोहीम। ह्या इतिहासीक खिणाक स्वता प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग साक्षीदार आशिल्ले। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, On behalf of all fellow Indians, I warmly congratulate the Department of Space and all members of the Indian Space Research Organization fraternity for this spectacular success. As ISRO's 100th space mission, today's launch is a milestone in our nation's space capability. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।